गोंय दमन आनी दीवचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आयज 12 ऑगस्टाक पुण्यतिथी। ते निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत मंत्री आमदारां सयत हेर गोंयकारांनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां आर्गां ओंपलीं। भाग्य विधाते भाऊसाहेब बांदोडकरांक विनम्र अभिवादन करता। आणि आज भाऊसाहेब बांदोडकर जे गोंयचे भाग्य विधाते, त्यांनी 17 वर्सां मगो पक्ष स्थापन जाल्यानंतर पहिली 12 वर्सां आणि त्यानंतर ताईन त्याचे 17 वर्सां राज्य केलें आणि ताचे सगळे श्रेय हे भाऊसाहेब बांदोडकराक आसा। कारण शिक्षण क्षेत्रांत सबंद गोंयांत परिवर्तन केलें आणि गांवागांवांत शाळो उगडल्योच, पूण त्याच बरोबर सादारण 5 किलोमिटरच्या हातूंत एक हायस्कूल तयार केलें। पहले ज्या मुख्यमंत्री मुख्य मुख्यमंत्री पुण्यतिथी आम्ही भावानामे पुण्यतिथी हांगसर मनोवपाक आमी गेल्ली। भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना मुक्त गोव्याचे पयले मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तेजे मनान एकूच विचार आसलेलो की आमी जे पळय लोकांनी आमकां निवडून दिल्ली प्रतिनिधी आसा त्या लोकांनी निवडलेल्या लोकांनी ह्या जनतेक निवडून दिला, त्या जनतेक लागून तेंच्या सुखसोयीक लागून आनी तेंच्या फाल्याक लागून कायदे करपा लागून आमकां निवडून दिला। आज पर्यंत त्यांचें नाव एक मुख्यमंत्री म्हणून गोंयभर घेतलें वता आनी तेंचें जें कार्य आनी काम आशिल्लें तें खूब मोठें आशिल्लें। पुर्तुगीजांनी जवळ जवळ वता आसतना सगळें नश्ट करून उडयलें गोंय, तें परत उबारप आनी गोंयकाराक तेन्नाच्या गोंयकाराक त्यो सुविधा दिवप हो एक भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन चॅलेंज आशिल्लो आनी ती चॅलेंज ताणें घेवन फुडें सरलें। आणि खंय तरी आमकां न्याय बारीक सामान्य मनशाक न्याय मेळना नासलो। आयज हे बील इंट्रोड्यूस जालें, इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत सनद तुका मेळ्ळी, खरी तो नांव घर तुज्या नांवार जालें आनी मागीर ती सनद घेवन पंचायतींतली एक सर्टिफिकेट म्हणजे पंचायत एक सर्टिफिकेट दितली की हे तुमचें घर म्हणून, आनी हे दोनूय डॉक्युमेंटाचेर तुमकां तुमचें घर दुरुस्ती करपाक लोन घेवंक शकता, घर दुरुस्ती करूंक शकता, मागीर तुमकां एनओसीची गरज ना भाटकाराची। सो हे सोपे सादे भाशेन आमच्या सरकारान हे आमकां सामान्य मनशाक काय करून दिल्ले आसा। हे भाऊसाहेबाचेच विचार आनी हे विचार फुडें व्हरतना आमी हे कार्य करीत आसात। मागीर ते शिक्षणीक क्षेत्रांत जावं किंवा शेती विशय जावं म्हणजे शेतकऱ्यां विशय जावं हे बारीक बारीक विशय आमी घेत आसतात।